30 बुधवार, फेब्रुवारीची 12 तारीख 2025. पहिले वाचप उत्पत्ती पुस्तकांतले वाचप. अध्याय 2 ओळ 4b तावन 9 आणि 15 तावन 17 पर्यंत. सर्वेस्परा देवान पृथ्वी आणि आकाश रचली तेन्ना पृथ्वीचेर जडां जडकुटां नातलीं. शेतांत कसलेंच तण किरलोंक नातलें, कित्याक सर्वेस्परा देवान भुंयचेर पावस धाडूंक नातलो आनी भुंय वसोवंक कोणूच मनीस नातलो. पूण भुंयतली एक झर वयर सरताली आनी सगळी धर्ण भिजयताली. तेन्ना सर्वेस्परा देवान धरणीचे मातयेचो मनशाक केलो आनी ताच्या नाकाच्या फुडांनी जिवाचो श्वास फुंकलो आनी मनीस एक जिवो प्राणी जालो. सर्वेस्परा देवान उदेंतीक आशिल्ल्या एदेनांत एक भाग केली आनी आपणेर आशिल्ल्या मनशाक तांतूं दवरलो. सर्वेस्परा देवान ते भागेंत सर्व जिन्साचे रूख वाडोवंक सोडले. पळोवंक ते सोबीत आशिल्ले आनी तांची फळां रुचीक आशिल्लीं. बागेच्या मदेगाद जिविताचो रूख आशिल्लो आनी बऱ्या वायटाचे समजणेचो रूखय आशिल्लो. सर्वेस्परा देवान मनशाक एदेनाचे बागेंत ती वसोवंक आनी सांबाळूंक दवरलो. आनी मनशाक सर्वेस्परा देवान फरमायलें, बागेंतल्या सर्व रुखांची फळां तुवें खावयेत, पूण बऱ्या वायटाची समजणी दिता त्या रुखाचें फळ मात्र तुवें खावंक नजो. तें खेल्ल्या दिसा तूं खरेंच मरतलोय. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 103 1 तावन 2a 27 तावन 28 29 BC तावन 30. श्लोक. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक नावाड. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक नावाड. सर्वेस्परा म्हज्या देवा, कितलो तूं व्हरतो. महिमेन आनी वैभवान भरलेलो, प्रकाश भरीत मानतान नेसलेलो. श्लोक. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक नावाड. वेळा काळाक तूं पोशण दितालोय म्हण ती तुजेर दोळे लावन आसात. तूं दिताय तेन्ना ती एकठांय करीत आसात आनी तूं हात उगडताय आनी ती पोट भर खावन दादोशी जातात. श्लोक. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक नावाड. तूं तुजें तोंड लिपयतना तीं घाबरतात. तूं प्राण मात्र काड, तीं मरोन परत्यान धुळीक वतात. पूण तूं तांचो श्वास फाटीं दिशी जाल्यार तीं परत रसून येतात. अशें प्रतिमेचें रूप तूं नवें करताय. श्लोक. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक नावाड. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. तुजीं उतरां सौम्या जावन आसात सत. सता वरवीं तूं आमकां पवित्र कर. सर्वेस्पराक जय जय. शुभ वार्ता. सामार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. अध्याय 7 ओळ 14 तावन 23 पर्यंत. लोकाच्या जम्याक लागीं आपोवन जेजू सांगी लागलो, ऐका तुमी समेस्त आनी हांव सांगता ते समजून घेया. भायर तावन मनशाचे भितर वेता तें कसलेंच मनशाक मेळयना, पूण मनशा थावन भायर येता तें मनशाक मेळयता. जम्याक सोडून तो घरा गेल्ल्या उपरांत ताचे शीस येवन ते वपारेचो अर्थ विचारी लागले.
तेवळ जेजून तांकां सांगलें, तुमी हेरा बरी समजून नातिल्ले कितें? भायर तावन मनशाचे भितर वता ते सगळे ताका केदींच मेळोंक शकना हें तुमकां समजना काय? कित्याक जें कितें भितर वता तें ताच्या काळजान प्रवेश जायना, बगार पोटाक वता आनी उपरांत भायर सरता. अशें सर्व खाणां शुद्ध म्हणून ताणें पासारलें. आनी मुंदरून तो म्हणालो, पूण मनशाचे भितर तावन कितें भायर येता तें मनशाक मेळयता. भितर तावन म्हणजे मनशाच्या काळजान तावन भायर सरता तें हें: खोट्यो आलोचन्यो, प्रद्वार, अनैतीक संबंध, चोरी, खून, व्यभिचार, दुडवासर, खोटेपण, कपटीपण, बासकळपण, मसर, निंदा, गर्व आनी पिशेंपण. ही सर्व वायटां मनशाचे भितर तावन भायर सरतात आनी ती मनशाक मेळयतात. देवाचें उतर हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. मनशाच्यो करण्यो आनी उतरां सांगाता ताळ पडटाना मनशा जिविताक सोबाय आनी अर्थ येता. जें कितें मनीस मोतींत चिंतता तें कार्यान दाखयता. हाचे विशान नियाळ करूंक आयची सुवाता आमकां आपोवणें दिता. जेजू जागयता, जें कितें मनशा भितर तावन भायर येता तें मनशाक मेळयता. मोसोर, खोटेंपण, कपटपण, गर्व मनशाक सारक्या वाटेन पावयना. पिडेक वखदां आसात, पूण मोसोर म्हणले पिडेक वखद ना. बरें उलोवणें, बऱ्यो करण्यो आदान आमी खोट्या संगतीचेर जैत व्हरूंक साध्य आसा. जेजून ताच्या मरणाद्वारी ह्या सर्व वायट संगतीचेर जैत जोडलें. बरें चिंताप बरें कुटुंब आनी समाज रुपीत करता. दिसपडते आमचें मागणें जावं. सोम्या, वायट संगतीचेर जैत व्हरूंक म्हाका शिकय.